फोन मारून सांगता जाल्यार सांग हा मेजर आसा म्हणून. केन्नाच्यान बसलात तुम्ही हांगा? ना लायटीचे. केन्नाच्यान बाबा आसत तुम्ही हांगा? आ? कालच्यान. आणि लायट आता कितें इश्यू जाला हांगा? कितें खबर ना आमकां. आतां ह्यो दनपारच्यान न्हू, दनपारच्यान लायटूच ना. आणि तुम्ही अशेंच भुरग्याक घेवन हांगासरूच आसा गरमेन? हय. कोणाक कितें विचारलेलें तुमी कित्याक ना लायट बीन? त्या गार्डाक हांवें विचारलें, तेणी सांगलां येतली म्हणून सांगल्यान तेंच्यांनी, पूण लायट एकूच ना. आतां जाली 8. केन्नाच्यान नाही येता? आतां ते 3 सुमार लायट गेली हांगा, मागीर लायटूच ना. सो 3च्यान सगळे पेशंट अशेंच आसात गरमेन? अशें हय. आनी भितर ते डिलिव्हरीचे पेशंट तशेंच आहा. आनी तुमकां आतां कितें भितर बेड मेळूंक ना म्हणून तुमी भायर हांगा बसला भुरग्याक घेवन? ना, पेशंट आमचे भितर आहा. आं आं. हय. तुमी आमचे वांगडा patient- जायच्या? हय, आमी वांगडा जायच्या. आत्ता आयला तुम्ही हॉस्पिटलात? केन्नाच्यान आसा? आणि लायट केन्नाच्यान गेला हांगा? 5:45च्यान लायटूच ना. आणि डॉक्टर्स बीन म्हटल्यार आतां पेशंटाचें कशें कितें? पेशंट आसात गरमी, तुमी लायव्ह आसा. कितें रिजन बीन सांगला तुमकां लायट कित्याक ना ती? आणि केन्ना येतली कितें सांगला? कितल्यांक गेली म्हटल्यार लायट टू एक्झॅक्ट? 5:45. 5:45. 8:15. थँक्यू.